भेटयता आमचे तुवें वतल्या सदेण्यापासून कर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावून राखलाय आमकां जलावी मोगाळ सुखा दुखान घेवन आमकां सदांय आमचो पडवळ सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या येता मधुर तुका स्विता आमचे तुवें वतल्या सदेण्यापासून कर्गा भेटयता दिनवाशी काळजां. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकाळ 26वा आयताराच्या ह्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयला ताचो उडास कडून तांचे पसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. प्रतिनिधीन अर्ग आनी तेसां पसत मिस भेटयता पबीनी जेस्से मेनोन सदवकातार 30 वर्सांचो जल्माचो दीस आचरण करूंक देवाक अर्गासन भेटयता. सॅल्स्टन सुवारीस मिरा रोड मुंबय. देवान आपणा केल्ल्या सर उपकारांक आनी लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां मीस दिता. डॉक्टर शारून मुंबय. तशेंच देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गां मीस दिता. डॉक्टर शार्लेट जिगी जर्मनी. देवादीन बॅप्टिस्ट रॉड्रिगेस आनी देवादीन आयरीन कुलासो हांचे आत्म्या मीस दितात कुटुंबाचे संदे. सर्वीर तें बसोत मागी हांव समेस्तां बसोत मागया. जे कोण मागतान बसयला उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोम्याच्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर अखंड भावार्थ दवरूंक उलो दिता. जेजूचेर भावार्थ दवरचो म्हळ्यार ताचे कडेन संबंद रुता करचो. हो संबंध कश्ट आनवारांत पिडे शिड्या वेळार ताचे सरशी वचोवंक ताका उलो मारूंक आनी ताचो आदार मागोवंक आमकां प्रेरण जावं. हे सत मोतीन धरून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे ओकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. मोगळ भाव भयणीनो भावार्थ जावन आसा देवान मनशा कुळाक दिल्लें वर्तें देणें. हे भावार्थाचें देणें देवा थंय आसलेल्या साळावळीन मात्र रुता जावंक साध्य. आनी देवाच्या साळावळीन रुता जाल्लें भावार्थाचें देणें देवा तावन आशिर्वादां जोड घेवंक कारण जाता. असलें भावार्थाचें देणें देवाच्या साळावळी मुखांतर रुता करूंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळसामानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तुज्या सळावळीन भावार्थाचें देणें वृद्धी करूंक तूं आमकां आपयताय. पण संवसारी राठावळीन तुजी सळावळ करूंक सुकोवन पावल्या आनी ह्या मुखांतर भावार्थाचें देणें घेवंक साध्य जावंक ना. पश्चातापावता सोम्या बक्षणे मागोवन म्हणटा सोम्या मोगळा जेजू तुजें उतर जावन आसा तुज्या सळावळीक अति गरजेचें खातीर. पण ह्या उतराचो मोग करिनासतना तुजी सळावळ करूंक सुकून पडल्या. बक्षणे मागोवन म्हणटा सोम्या क्रिस्ता मोगळा जेजू भावार्थाच्या देण्या मुखांतर तुजी बेसांवां जोडूंक
आमकां साध्य जाता. पूण हें वावरताचें देणें आमी वृद्धी करिनासतना तुजी बेसांवां सोडूंक घेवंक चुकोन पडल्या हांव. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सोम्या पस्त्यात्तपोन बक्षणे मोगोन म्हणटा हांव. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों. देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी हरी शांती ताच्या ईशा सारी सर्वीसपुरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. इकडे बोलदोळे दांपे आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर आमी मागी. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसनातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्वस्तून आनी सर्वस्तून प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हें आमी मागता आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेश्वर अशें म्हणटा नीट सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेश्वराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताच्या सेवाक जावचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साब्बात बश्टाय नासता पाळतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासेन सांबाळतेल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोषप्रीत करतलो. म्हज्या वेदीचेर तांणी भेटयलेलो ओम बली आनी यज्ञ म्हाका पासां जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणून म्हणटले. देवाचे उतारे.
परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू सर परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू जातो कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं तुझ्या परजळीत मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं हे वरवीं अख्ख्या संवसारांत तुजी खोशी कळीत जावं सर्व राष्ट्रांत तुजी चड फोण वळखून घे सर परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू देवा सर्व जनांगा तुका वाखणू सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं तूं तांची राजवटकी न्याय नीती प्रमाणे करताय देसा भासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयता सर परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू सर परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू सांब पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आतां जो देव न्हय आशिल्ल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां जो देव न्हय आशिल्ल्यांचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या मणियारपणान म्हाका अभिमान कित्याक तुमचे विशयान म्हज्या काळजा कुळयांच्या थंय एका तरासो मोसोर पेटोवंक तांचे मदल्या थोड्यांकपणी बाचाव करचो म्हज्या मणियारपणाचो शेवट तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो तर तांकां गोपान घेतिल्ले वरवीं कितें सक्कड घडोवंक आसात मेल्ल्यांक लाभचें जिवान पडूनच म्हणा जाय कारण आपणे देणे कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासता जियेल्यात पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळ लाभल्या तशेंच तांकां एक दीस काकूळ लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत समेस्त मनशांक आपले काकूळ दाखोवचे खातीर देवाचें उतार हें देवाची व्हड उपकार जेजू सर्गराजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गुण करीत गेलो सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो तेन्ना त्या गांवांतली एकली काननगार स्त्री मुखार आयली आनी बोबबान ताचे लागीं म्हणाली धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट करे
म्हजी धूव देवसा लागून भोव चड वळवळटा पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका तिक्के दंड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सेबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्या दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीस धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनयाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी ते सगळी तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तुयी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कानान नगरन स्त्रियेचो भावार्थ कितलो म्हणले विशीं हेची सुवार्थ आमकां दाखोवन दिता. जेजू एक जुदेव वगार आनी ती कानानगारन स्त्री. जुदेवा मदें आनी कानानगार मदें तितल्यो पंक्ती संबंद नातुल्लो, तांचे मदें तितलो संबंध बरो नातुल्लो. जुदेव उंच वर्गाचे देवान विसलेले म्हूण चिंताले आनी कानानगारन ते कीड वर्गाचे आनी तांकां आनी जुदेवांक ते समासम करूंक शकनातले. देखून आपूण उंच वर्गाचे आपूण विसलेले आनी तुमी कानानगारन कीड वर्गाची सुणी म्हणलें चिंताप तांच्या मदें आसलें. देखून हे शब्द जेजू हांगासर उल्लेख करता. भुरग्यांनी कंसो उंडो सुण्यांक घालचो सारको न्ही. असल एक चिंताप आसा जाल्यार समाजांत असल एक वातावरण आसा जाल्यार त्या जुदेव मनशा लागीं ही कानानगारन स्त्री येता. कित्याक हे जुदेव मनशा लागीं येता? कित्याक तो मनीस सादारण मनीस न्ही, तो मनीस असाधारण. ताची सकत ती जाणा, ताची पवित्रताय ती जाणा, ताचें भगेवनपण ती जाणा. आनी तो खंय जावन आयला, खंय वेता तें सर्व ती जाणा. कित्याक ताची उतरां ती आयकल्ली, ताची अस्मिता तिणें पळयल्ली, ताची सगळीं अजपां तिणें आयकल्लीं आनी भोगल्लीं आसात. आनी ह्या संगतींत ती परकी जाल्यार, ती कानानगारन जाल्यार, तिजो स्थानमान जेजूच्या मस्त उणो जाल्यार, जुदेवांच्यागी मस्त उणो जाल्यार तिणें ह्या जेजूचेर भावार्थ घट्ट दवरलो, भावार्थ घट्ट सांबाळलो. आनी ती चिंतूंक बरो तिणें चिंतूंक बरो, हो मनीस उरल्या जुदेवां बरी न्ही, हो मनीस आमकां कश्ट दितलो न्ही, हो मनीस आमची बोबाट आयकनासतना रावतलो न्ही, हो मनीस कान आसून केप्पे जातलो न्ही, हो मनीस तोंड आसून मनो जातलो न्ही, हो मनीस दोळे आसून कुर्डो जातलो न्ही. आमच्या समस्यांक ताचे दोळे उगडतलो, आमच्या रुदानाची बोबाट आयकतलो आनी आमच्या कश्टांची संगत तो पळयतलो आनी आमचे खातीर उलयतलो म्हणलें एक बगाप आनी बरवसो तिचे तें आसुल्लो. देखून ती जेजू फाटल्यान येता बोब मारीत, सकाळीं तावन सांज पर्यंत बोब मारीत येता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. कित्याक जेजून जायत्या देवसारांक धांवडयलेलें आसा आनी खबर जायत्यांक विस्तारलेली आसा. तिच्या दुवेक लागलेलो देवसार सोडोवचो मेस्त्री हांगासर आसा, देव हांगासर आसा. त्या देवा लागीं ती धांवन येता आनी म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर, म्हज्या दुवेक बरी कर. आनी जेजू आयकोनी आयकनातले बरी करना, आयकोनी आयकनातले बरी करना. फुडें समकून वेताना सिसांग इल्लेशे बेजाराय भोगली. सकाळीं तावन ती बोब मारून आसा आनी जेजू आयकोनी आयकनासतना वेता आनी पळोवन ते म्हणटात, तिका तिक्के दंड सोड.
तिका तिखे दन सोड. जेजू म्हणटा हांव आयलां सुदैव घराण्याच्या भुरग्यांक मात्र. कित्याक तुमी म्हणटात आपूण सुदैव शास्त्री फरिजेव सदुसेव म्हणटात देव आमकां मात्र तांकां न्ही. देखून कश्टतले कश्ट आसूं दी, सूख भोगतले सूख भोगून आसूं दीत असले समाजान चिंताप आसा. देखून हांव आयलां ह्या सुदैव कुडयाच्यांक मात्र. तांची कितें म्हाका खंत पडून गेल्या, तांकां कितें म्हाका कुमोग करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजून काना नगरचें लग्न मटवान ती म्हणलें आसा बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हाका कितें म्हजो वेळ आनीक येवंक ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगासर देव सगळ्यांचो, देव फकत सुदैवांचो मात्र न्ही, देव सगळ्यांचो मोग करता. मनशा कुळाचो रक्षक देव. देखून ह्या मनशा कुळाचो मोग करता. जातीचो न्ही, कातीचो न्ही, धर्माचो न्ही वा देश भासाचो न्ही. देव हरी एका मनशाचो मोग करता. देखून देवान मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. हरी एक मनशा पळयतना देवाचो उडास हे जई म्हणलें चिंताप. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ती सान पावलो बोवापुरबायन बरयता रोमांकारां बरोवन. तो म्हणटा सुदैव न्ही आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव. देखून म्हज्या मनेरपरांत म्हाका अभिमान, कित्याक देवाची वळख सुदैव न्ही आसलेल्यांकी हांवें परगट करी जायी. देखून सुदैव न्ही आसलेल्यांचो जंतिलांचो धर्मदूत हांव. कित्याक देवाची वळख, सुम्याची वळख फकत सुदैवांक मात्र न्ही, सुदैव न्ही आसलेल्या सगळ्या लोकांक परगट जायची. कित्याक जेजूची उतरां ती फकत ह्या कुडयेच्या त्या कुडयेच्या, ह्या धर्माच्या त्या धर्माच्या मनशांक न्ही. म्हाका जेजूची उतरां हर एक जाती कातीच्या, हर एक लोकाच्या बरेपणाची उतरां, सुटकेची उतरां, सोडवणेची उतरां. आनी ती उतरां फकत सुदैवांक मात्र न्ही, संवसारांतल्या हर गांवांक परगट करूंक जाय, हर मनशांक परगट करूंक जाय, हर मनशाक कळीत जावंक जाय म्हणलें सत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो उल्लेख करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून ती स्त्री इतलें आयकून सुदैवांक मात्र आयला, आमकां आमची बोबाट आयकना म्हणून ती फाटीं वचना. ती येवन जेजूच्या पांयां पडटा आनी जेजू लागीं भीक मागता. ती आपल्या दुवेच्या भलायकेची भीक मागता. आनी तवळ जेजू म्हणटा एक उतर. तें उतर तिका आमकांय कुडो दिसलें जावंक पुरो. भुरग्यांनी कंसो उंडो काण सुण्यांक घालचो सामानी. एक तिस्न उतर, काळजाक तोपचें उतर, मनान दुखचें उतर. जेजू हांगासर सांगता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या जाग्यार हांव वा तूं आसलो जाल्यार तुजें बरेंपण येनाका, तुजी भलायकी येनाका, तुजें कांयच नाका. तूं पुटलोय म्हणून सांगून आमी रागान वेते हांव आनी म्हाका सुणें केलें, म्हाका सुणें म्हूण अपमान केलें म्हणलो प्रतिभटन करून बसतें हांव. पूण ती तशें म्हणूंक ना, तिणें तशें करूंक ती वचोंक ना. ती म्हणाली धनिया भुरगीं खाताना, भुरगीं मेजा वयर उंडो खाताना पडलेले, मेजा तावन पडलेले उंड्या कुडके सुणी सून खातात न्ही. तेंपणी म्हाका खावंक सोडो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें उतर एक मनशान आनी एका मनशाक सांगचें उतर. पळया, एक उतर बिरमोतीचें उतर, हें उतर असायकपणाचें उतर, हें उतर कळवळ्याचें उतर. आमी ल्हान आसतना तुमी जाणात थोड्या वर्सां फुडें आमच्या घरांनी कार्य जाताना जायते जण सोकोल्ड आमी म्हणटाल्या कीड जातीचे बाटयो काडून बाटयांत केळम्याचे कोले घालून आसतालीं. थंयसर आमी शिरयो खंय उडयता माडा म्हणा थंयसर आसतालीं. आनी आमच्या शिरयतेन उरल्लें कांय इल्लेशें कांय उरोन नासलें, कित्याक म्हळ्यार आमकां खावंक कांय नासलें त्या टायमार. आसलें पुरा शिरयती लेवन जेवतालें हांव. जाल्यार कांय इल्लेशें आडाचे कुडक्यागी, कांय इल्ले उंड्याचे कुडक्यागी, कांय इल्लें शीत, कांय इल्लो सार बरसून आसलेलें मेळत जाल्यार संतोश म्हणून त्या बाटयेंतलें त्या आमच्या शिरयतेंतलें पुरो वंदावन एका कुरपण्यान भरून व्हरतालीं तीं. पूण दर म्हणून एकलो मनीस तांकां येवन एक बरें जेवण वाडिनातलो. येवन बंगतेर बसा तुमी जेवा म्हणनातलो. आतां तशें करूंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जैला कुशाक तशें करूंक नजो, बरें न्ही. मनीस
मनशाक थोडे पुटी सुण्याच्या की पास्ट लागता आमी केल्लें उस्तें थोडे पुटी सुण्याक घालिना हांव कित्याक ताच्या तोंडांत इन्फेक्शन कांय सुण्याक येत कोणा म्हणली भिरांत आमकां आसा पण जाल्यार थोडे पुटी मनीस मनशान उडयलेलें उस्तें खाता ही बरी गत संवसाराची देखून जेजू म्हणटा हांव सुणें म्हूण तुमकां उलयना ती म्हणटा लोकांनी ऊस वर्गाच्यांनी ऊस मंथनाच्यांनी तुमकां सुणी कन्न घालां म्हणजे मगाच्या बाबडीनो देखून जेजून खंडन केल्लें दोळे आसात पूण जाल्यार पळयनात कान आसात जाल्यार आयकनात तोंड आसात जाल्यार उलयनात तसलें आमचें जेजू खंडन केल्लें कित्याक म्हळ्यार असो लोक कस्तो नासा समाजांत जाल्यार सगळे दोळे दांपून ओगोत आसात हांव एक फावटी दिल्ली रेल्वे स्टेशनांत देवल्लो नई दिल्ली हांगा गेल्लो ही चंडीगड पाटी येतना जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलार हांव आयिल्लो दिल्ली देंवतना थंयसर जायतो लोक भीक मागतलो जायतो लोक पोटाक कांगणातलो रेल्वे स्टेशनांत जमो जाल्लो 100 आनी 1000 मनयत कित्याक म्हळ्यार ती ट्रेन येता आसतना त्या ट्रेनीर जेवण आसता आयल्या टिकेटीक जेवण आसा हर एकल्यांक आनी तें जेवण ताची वेस्ट आसता ते पुरो वेस्ट खाली करतात थंयसर हे संदर्भार त्या वेस्टींतलें खायलेशें मास आडां उट्ट करच्या खातीर ती दिल्लींत आसलेलो लोक थंयसर धांवन येता आयदनां घेवन पोती तोटे घेवन बास्केट घेवन परा पापासलो पोटाक नातलोलो लोक आनी पळयलें थंयसर सगळी आरोंटून बऱ्यांतलें बरें वेस्ट बरें काडणी वेस्ट उडयलेलें इंतात आनी एक भुरगें इंतना पेटो येवन तें धरता खाण काल उंडो जायची आनी भुरगें पेट्याच्या तोंडांतलो भुरगें ओडटा आनी ओडून खाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया हांगासर असलीं गणितां जेजूच्या काळार न्ही आतां इंगडून आसात देखून जेजू तसले उल्लेख कर म्हणटा भुरग्यांनी कंसो उंडो सुण्या घालसो सामानी पूण त्या स्त्रियेचो भावार्थ त्या स्त्रियेची असायकपण त्या स्त्रियेचें असायकपण त्या स्त्रियेचें रुदान त्या स्त्रियेचे कश्ट आमी नियाळटा आनी ती म्हणटा मेजातोन पटलेले उंड्या कुडके सुणी सुन खातात न्ही ते पुणी म्हाका खावंक सोडू जेजू हें उतर आयकून सगळो कळवळटा सगळो बिरमतीन भरता आनी म्हणटा बाये व्हरतो तुजो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो कितें करूंक साध्य जालें स्त्रियेक जेजू ती आसली साळावळ जेजू लागीं ती उलोवन नातली जेजूक ती मॅसेज करनातली जेजूक ती वॉट्सॅपार नातली जेजूक ती फेसबुकार नातली जेजूक ती इंस्टाग्रामार नातली जेजू विशयान तिणें आयकल्लें जेजू विशयान कांय तिणें पयसतान पळयल्लें पूण जाल्यार जेजूचेर असलो संबंद असली पात्येणी असलो विश्वास तिणें वाडयलो की पळया तिच्या त्या भावार्थांत देवाची आशिर्वादां तिका जोड घेवंक साध्य जाली कित्याक जेजूचेर पात्येणी जेजूचेर विश्वास जेजू तें आसली आत्मीक सळावळ देवाची आशिर्वादां भलायकी जोड घेवंक साध्य जाली म्हणलें सत हांगासर आमी विसरूंक नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून देवा थंय आमचो संबंद आमी रुता करता तेन्ना आमचें जिवीत भावार्थाचें जाता भावार्थाचो बापूय म्हूण वलयलेलो अब्राहम देवाच्या साळावळींत येयल्लो देवाच्या मोगान जियेल्लो देवा सुवें संबंदांत आशिल्लो देखून तो देवाची आशिर्वादां जोड घेवंक शकलो आनी तसो एक आशिर्वाद जालो देखून ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटात ह्या भावार्थान अब्राहमाक आशिर्वाद लाभले आनी तसो सर्व जनांक असो आशिर्वाद जालो देखून आज 3 धर्मांचो बापूय 3 धर्मांचो आशिर्वाद ताका म्हणटात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तशेंच भावार्थाचो तांडेली म्हणून आमी मोयचेक म्हणटा भावार्थाचो तांडेली म्हणजे जाणात तुमी 2 वच्चितलो म्हणटात तांडेली आनी ओ मोयचे देवाचेर विश्वास दवरनो मिद्यानाक पळोवन दवरलो तो फाटीं येवन फारेवाच्या त्या रावळेरांत फारेव मुखार उबो रावन दाकर गांव करूं शकलो
इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्यान भायर काडूंक शकलो तांबड्या दर्यांतल्यान लोक उतराशें करूंक शकलो देवाची मजत आनी काकूळट कडपिता उदका मुखांतर मान्नाच्या कणा मुखांतर आनी रातच्या फरा उजवाडाच्या कम्या मुखांतर आनी दिसाक मोडाच्या कुपा मुखांतर तशें सिनाय पर्वता देवाच्या उतरा मुखांतर जोड घेवंक ताका साध्य जालें पळय म्हज्या मोगाच्या भावांनी देखून तो भवर्त असो तांडिली जालो भवर्ताक साक्ष दिल्ले जायते जाण आसात जायते संत भक्त आसात भाग्यवंत आसात भवर्ता खातीर झेल्ले भवर्ता खातीर मेल्ले जावं पुरो सांत तोमास सुरू तो दुबावलो जाल्यार म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हणलो तसो अनुभव जेरुजालेमांतल्यान भारताक येवंक ताका साध्य जालें भवर्तान दंडलो पेद्रो सोम्याचें भवर्तान विस्वासी रावलो आनी म्हाका बक्षी सोम्या म्हजी काकूळट कर म्हणून खुर्साच्या वाटे वेळार जेजूचे पांय धरी लागलो आनी जेजूक ताणें आपल्याच मासा रक्तान ताणें साक्ष दिवंक साध्य जालें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी ओ भावार्थ जेजूच्या सळावळी देवसो भावार्थ जेजूकूच विरोधी म्हण आसलेलो जेजूकूच कांटो म्हण आसलेलो साऊल दमास्काच्या वाटेर जेजूचो अनुभव करता आनी अनुभवांत जेजूची सळावळ ताका जाता त्या सळावळीन तो येता आनी तो म्हणटा आपूण सोम्या परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हणजे अस्कत गायन सोमीस म्हजें बोळ देखून हांव जियेता जाल्यार मरता जाल्यार सोम्या खातीर म्हणटा तो कित्याक ती सळावळ मोगान बदलता मोग भवार्थान बदलता आनी भवार्थ देवाची आशिर्वादां जोड घेवंक साध्य जाता म्हणल्यार सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज हो काननगार स्त्रियेचो भावार्थ आमच्या जिविताच्या भावार्थाचें प्रेरण जावं आमी काननगार स्त्रिये बरी आमी भवार्थाचीं जावं पुरो ह्या भवार्थांची येतना आमकां तीक्ष्ण उतरां आयको मेळटात जावं पुरो आमकां निराशा लाभता आमकां मागलेलें मेळना निराशी जावचें न्ही कंगल जावचें न्ही काननगार स्त्रिये बरी देवाचेर विस्वासी रावून आमी मागचें कितें म्हणाली काननगार स्त्री भुरग्यांनी खाताना मेजा वयले पडलेले उंड्याचे कुडके सुणीसून खातात न्ही तें पुणी म्हाका खावंक सोड तितल्या कलतेपणान तिचें मागणें सोम्या मुखार ती दवरता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमच्या मागण्यांक आमकां प्रतिफळ मेळचें जाल्यार तेंच कलतेपण आमी सोम्या मुखार दवरूंक जाय तवळ त्या कलत्या काळजान मागलेले मागणे देव आयकता आनी आमकां बेसांवांनी भरता देखून जेजू हांगासर दोगां जाणांचो दृश्य दिता एक फरिजेव मागणें करूंक गेलो आनी एकलो सुंकागार पातकी मागणें करूंक गेलो फरिजेव म्हणलो हांव दान धर्म करता हांव उपास करता हांव तें करता हांव हें करता हांव या कोणा बरी माते या सुंकागाठा बरी या सुंकागारा बरी पातकी हांव न्ही म्हणून आनी तो सुंकागार दिंबी पडोवन सोम्या म्हजी काकूळट कर म्हाका बक्षी आनी मुखार हांव तशें करिना म्हणून रड लागलो आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी म्हणटा कोणाचें मागणें देव आयकता त्या व्हडल्या फरिजेवाचें न्ही बगार त्या पातकी मनशाचें एक सुंगागाराचें मागणें देवाक आयकता कित्याक कलत्या काळजान मागता तो घेता आनी तेंच कलतें काळीज आज काननगार स्त्रिये तें आसलें आनी त्या कलत्या काळजान आपलो भवार्थ सोम्या मुखार दवरून ती मागता आनी यथेश्ट बेसांवां तिका फोव जातात मात्र न्ही बाये वर्तो तुजो भवार्थ म्हणली प्रशंसा तिका फोव जाता आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्याच भवार्थान आमी जियेवया सोम्या ती सळावळ ताचे उतरां मारिफात करया आनी सोम्याचो मोग आमच्या काळजान रुता जातलो आनी ह्या मोगांत सोम्या ती भवार्थ दृढ जातलो आनी ह्या भवार्थांत सोम्याची बेसांवां आमकां लाभतलीं असलें जिवे जिवंक सोम्या आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रवया त्रिएका देवाते आसूल आमचो भावार्थ तुसार ह्या सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियांचो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो आमकां मर्यादान जल्मलो 5 विलगातांनी एक सोंसलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवन जालो सरकार सोडलो सर्वदेवता देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तो आमच्या मेल्यान ती बरशिवी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पुलीस सभी भक्तांचो एकतार पदकाचें भुक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन. आमी सर्व भवार्थाचीं भुरगीं
समयाच्या सळावळीन तो बवार्थ दड करूंक आनी देवाची आशिर्वादां जोडून घेवंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मोगाळा मुखांतर जोडून घेवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूचेर अखंड बावर्त दवरून तांची गवळीक मिसांव करूंक तांकां आदार दी म्हण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांचे सरशी कुमकेक येतल्या सर्व लोकांक कसलोच भेदभाव करिनासता तांची गरज समजूंक तांकां कुमक करूंक बरें म्हण दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कश्टाक आनी समस्याक वळख जाल्ल्यांनी कानानगार स्त्रिये बरी बावडतान जेजू कडेन उलो मारूंक तांकां धैर्यान बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी कुटुंबाच्या मागण्याक आद्यता दिवन बावडती कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची सकत दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आपलें जिवीत जेजूच्या उतराचेर रुपीत करूंक तांकां जाणवायेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या सेवेच्या करण्यांनी जेजू क्रिस्तातय आमचो बावड उक्त्यान परगट करूंक तुजो आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावुंटेचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट रितीन तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पुंतळार हातीन धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार कर. कानानगार स्त्रियेचो भावार्थ आमच्या जिविताच्या भावार्थाक प्रेरण जावं. ह्या मुखांतर तुज्या पुतालाच्या उतरांनी तुजी सळावळ आमी रुता करूंक आनी तुजो भरपूर मोग करूंक आनी मोगांत आमचो भावार्थ दड करन तुजी बेसांवां जोडून घेवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. जबाबिनी नमजनी तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव पामानतात असले जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या अनेक प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमचे बलिदान तुम देन मानून घे. तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवासो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुका बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वीस तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादां जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती
तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेच पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उंडावन वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगतान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी. ही घडी कितेंय मागता आमी खंडीत घेता. कारण गर्ण स्त्रियेच्या भावार्था बरी आमचो भावार्थ रुता करून ह्या रितीन वांटेली जावया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेस्परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू जीवन जारा जेजू नव्यानी तुलू. जेजू मेलो जेजू जीवन जारा जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरिया देवाच्या माये संगती दिसपती बगे वंजूज बगे धर्मदता बगे वंजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मतीन दवरन ताणें शिकयलेले मागणी भक्तीन सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देवकृणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे बरोवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी तुझे पवित्र वालीवर सदा तुझ्या चांगलं मोका आधार दे तुझ्या प्रसन्न दिसमे पळया ही जावन सचिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगांबरोबर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली कारण नसती असो भवार्थ पडोवन संतोस पावल्ली आमचोय भवार्थ तसलो सुकरून ताचे सगळे सळावळींची उंगलो दिता ती हे शेळयेचे जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागे समिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या मिडाराक दवर आमकां सदां तुज्या गोपाक सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या पोषण तू आत्मो मोजो बरदाय देवी जीवन तुझे काळ सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे काळ सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडाराक दवर आमकां सदां तुज्या बापाक काळजांत आयल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगांबरोबर आमच्या काळजांत तो आयला आमचे देराव सुमया कारण नासती सारको भावार्थ आमचो भावार्थ तुज्या सळावळींत तो घडसाव आमचो भावार्थ तुज्या सळावळींत तो तिरसाव आनी ह्या मुखांतर तुजी बेसांवां जावन घेवंक आमकां फावो कर म्हूण मागया सुमयान केल्या बऱ्यापणा अर्गां देवया अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळाप तुका सुमया जेजू आराधान तुका सुमया जेजू सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले निवारलेल्याक कुडयात्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सरापायांतल्या मरणादी पिड्यांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर कलजारातीची बरी नीत फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर आयच्या दिसा आमकां बरो पावस फोव केल्ल्या खातीर येवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर पवित्र एवकरिस्ता मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर तुज्या उतरांनी शब्दान आमच्या आत्मीक आनी सगळे जिविताची दादोसकाय दिल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका अर्गां तुका आतां सदा
प्रार्थुया. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारान ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक फावो कर. हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यार आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे बुडुका गुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सर कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो रेठ. ते घालून तुझे सदांच म्हाका वाग शेळे काळीजे मोगान तुज्या लेख. कश्टांत वासताना समजो वागा पै मुझे करताना दयेन म्हाका रुरा. कश्टांत वासताना समजो वागा पै मुझे करताना दयेन म्हाका रुरा. शिवनाचे वाटे सुम्या म्हाका सर कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो रेठ. प्रेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वाग शेळे काळीजे मोगान तुज्या भेट. मोगान पुता सोवे अवघात मोरी आशीर्वाद भगेन उर्साचे करवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.